पेड्या म्हापशा खेळा संकुलात राष्ट्रीय स्क्वे मार्शल आर्ट्स सर्त जाली। हातूंत 23 दादल्यांतल्यान 900 खेळगड्यांनी वांटो घेतलो। तातूंत आमची सद्याची स्क्वे मार्शल आर्ट टीम आसा गोंयची ती नंबर 1 पोजिशनाची आसा एसएजी रिकॉर्डाची ऑन रिकॉर्ड। दुसरी म्हणल्यार आमची भुरगीं जी आसा एक्सलंट आसा। पयर आमी पोर्ट ब्लेराक आमची आशिल्ली अंडमान निकोबाराक टीम आशिल्ली, तातूंत आमी 12 मेडल्स आमी सेक्यूर केल्ले आउट ऑफ 20। आमची 20 पार्टिसिपंटांतल्यान 12 मेडल्स आमी हे केले। गोवा की टीम भी बहुत अच्छा खेल रही है, पिछले कुछ सालों से वो टॉप लीडिंग पोजीशन पे है। और बाकी उसके साथ ही जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा ये स्टेट्स हाल ही में जो हमारा अंडमान निकोबार में कॉम्पिटिशन हुआ तो वहाँ पे अंडमान निकोबार की टीम ने सबसे टफेस्ट और नई टीम उभर के आई है। और नातालाचो उत्सव गोंयभर अजून चालूच आसा। कॅरल सिंगींग, तियात्रां आनी हेर कार्यावळी गोंयच्या दर एक वाठारांत पळोवपाक मेळटात। UWXYZ.
शालो आडावलेचो एमेल्ल्यान जेजू रस्तो उगतो कोण ताका स्वर्गीचो ह्या बुलेटिनाक आजचो हप्तो ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट व्हॉट्सॲप ट्विटर फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करात. नमस्कार.